मायमोगाचो येवकार हांव संदीप पिळगांवकार. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. दिगाबाद न्हंयेत परत उडोवपाक लागल्यात एनिमल वेस्ट. न्हंय जावपाक लागल्या बुरशी. उपजिल्लो अधिकाऱ्यान घेवची गंभीर दखल, मागता चिंचणी धर्मापूरचे थळावे. दिवचलच्या सरवण कारापूर हायवेचेर नुस्तें विक्रो. कुशीचे कॉलेजीत मारपाक लागल्या हिवळाणी. पंचायतीची डेप्युटी कलेक्टराकडे कागाळ. सरपंच म्हणटा करतले खर कारवाय. ब्रेस्तारा कुंकळे जाल्ल्या अपघातात 5 जाण जखमी. एका मनशाचो गेलो बळी. हायवे बरोबर गावातले भितरले रस्ते जाल्यात धोक्याचे. आणि आता कोंकणी खबरो विस्तारान. दिगाबान न्हंयेत एनिमल वेस्ट हाडून उडोवपाचे कर्तूब उक्ताडार आयला. न्हंय बुरशी जाल्या. खास करून ह्या निमतान चिंचणी आनी धर्मापूर सिल्ली बॉर्डरी वयली स्लॉटरिंग हावसां चर्चेत येयल्यात. संबंदीत यंत्रणा आनी उपजिल्लो अधिकाऱ्यान हाची गंभीर दखल घेवची चिंचणी धर्मापूरच्या थळाव्यांनी मागला. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात हे दिगाबानार आसात आनी हो दिगाबान जो आसा वो कुंकळे पुलीस स्टेशन ज्युडिशियनाची बाउंड्री आनी मडगांव पुलीस स्टेशनाची बाउंड्री आनी त्याच बरोबर चिंचणी पंचायतीची बाउंड्री आनी धर्मापूर सिल्ली पंचायती बाउंड्री. हांगा लोक जे आसात हे जे शॉपवाले आसात हे जे एनिमल वेस्ट आसा वो ह्या दिगाबान म्हणून थंय न्हंयक उडयतात आनी ही रिवर साल आसले कारणान लास्ट टायम हांगा सगळी निवळ केल्ले आनी हांगा निवळ करून हांगा जाळी मारल्यो पळय. तेदो साकून खंय तरी हांगा वेस्ट जो आसा एनिमल वेस्ट वो उडोवपाचो बंद जाल्लो. पूण आतां परती खंय तरी नवीन परती स्टार्ट जाली कडेन आसा आनी ही दिगाबाना न्हंय की हांगा उडयले कडेन आसा आनी हांगा न्हंय जी आसा ही पोल्यूट जाले कडेन आसा. हांगा लोकांनी मागले कडेन आसा. आज पयलींचो सरपंच जो आसा धर्मापूरचो डॉमिनिक नोरोना हेणी सांगले कडेन आसा की जितले स्लॉटरिंग हाऊस आसात, जी शॉप आसात, ही चिकनाची शॉप आसात, ही हेंची डिस्पोजल खंय आसा हें पळोवपाची गरज आसा आनी तेंचेर बेगीच्या बेगीन लोकल ऑथॉरिटी आनी कलेक्टरान एक्शन घेवची म्हणून मागतात. कित्याक ना जाल्यार हे उदक पोल्यूट अशी जाले कडेन आसा तितून भितर आनी वडोवन जर हें जर जालें जाल्यार मागीर लोकांनी उदक पिवप कशें, उदकाचे स्रोत वाडटलो कसो म्हणून लोक मागतात हांगचे की हे बेगीच्या बेगीन बंद जावचे आनी ह्यो ज्यो स्लॉटरिंग हाऊस आसात हेंचेर एक्शन जावचें म्हणून मागतात. हे कोण तरी एक न्यू बिझनेस सेंटर हांगा कोण तरी आयला. हे न्यू बिझनेस सेंटराक गेले डिटेल्स ऑफ गार्बेज डिस्पोजल चेक करपाक आसा फॉर स्लॉटर हाऊसेस कोण पडटा स्लॉटरिंग ऑफ पिग्स ऑर एनी बिगर एनिमल. कित्याक हे सगळे इंटेस्टायन फ्लोटींग जे दिसता त्यो इंटरनल वेस्ट जे आसता एनिमलाचे स्लॉटर केले म्हणटकीर तो वेस्ट तो प्रोडक्ट. आतां गव्हर्मेंटान इतलो खर्च करून आमी आवाज करून लास्ट टायम जेन्ना हे जाताले तेन्ना हे आजचें डिसिल्ड जालें. आमचो दिगाबान आखो क्लीन जालो. स्पेशल प्रोविजन लावन तेमी आख्खे गार्बेज काडून कास्तीक काडून लेबरर्स इन्फेक्ट जावन पासून तेमी हे क्लीन केलें. मागीर तेजे उपरांत तेमी एक सोल्युशन हाडपा लागून झाडी मारली. ही झाड माल उपरांत देखून जरी तर असले जरी तर कार्य चल्ले उदक मेड करपाक परत ती मेडसाण आमचे उदकाक काडपाक जाल्यार हांव मागतां आमचे लोकल अथॉरिटीज कम डिपार्टमेंट ऑल स्लॉटर हाऊसेसाचें इन्व्हेस्टिगेशन करचें. तांचो डिस्पोजल प्लॅन कितें आहा तो. कित्याक डिस्पोजल प्लॅन नासतना जेन्ना बिझनस चलयताय तांकां उडोवपाक स्वाद ना म्हणटरी ते हेसले स्वादीर रान उडयताय. असोच आमचो वास धर्मापूर येता एक कडेन पूण ती आमकां खंय ती म्हायती मेळना. धर्मापूर रामलज उलयले थिंगा न्यूली इन्स्टॉल केले थिंग एक जाग्याचेर एवरीडे कॉन्स्टंट वास येता. सो स्लॉटर हाऊसाचो कार्य चल्ला तो एट द कॉस्ट बिझनस एट द कॉस्ट ऑफ एंडेंजरिंग एनवायरमेंट आनी लोकांक त्रास करून बिझनस असले बिझनस आमी सपोर्ट करनात. मागता लोकल अथॉरिटीज एंड कन्सर्न collectorate and all district planning authorities to take serious cognizance of such water polluting habits that are taking place and take immediate measures to have a plan
of understanding all such businesses of where they dispose their garbage. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी शिवानी सांगेलकार. ब्रेस्तारा कुंकळे जाल्ल्या अपघातात 5 जाण जखमी जाल्यार एकल्याक मरण आयले. 3 अपघात महामार्गाचेर जाले जाल्यार चवथो अपघात जो जीव घेवपी आशिल्लो जो कुंकळे उद्देगीक इस्टेट लागसरच्या भितरल्या रस्त्यार जालो. हायवेचेर 3 एक्सिडेंट जाले आणि एक इंटरनल रोड आसा थंय एक एक्सिडेंट जालो आणि त्या एक्सिडेंट इंटरनल रोडाचेर जो एक्सिडेंट जालो हितूंक एक जो तेवटेन वचपी जो पादचारी आसा एका मरण आयले. नॅशनल हायवे 17 आसा हेचेर काल 3 एक्सिडेंट जाले आणि त्या 3 एक्सिडेंटां भितर 5 जाण जे आसात हे मनीस इंजर्ड जाले कडेन आसात. एक 2 जाणांक मडगांवच्या हॉस्पिटलांत व्हेले कडेन आसा. 3 जाण जे आसा हे सिरियसली हेड इंजरी जाल्ले कारणान तांकां बांबोळी हांगा व्हेले कडेन आसात. आनीक जो एक्सिडेंट फॅटल एक्सिडेंट जाला वो इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा त्या एरिये जाले कडेन आसा आनी तितूंत यूपीचो एक जो भुरगो आसा एका मरण येयले कडेन आसा. खुबशे एक्सिडेंट जातात आणि हे एक्सिडेंट जातरे हांकां व्हरपा सुद्दां ह्या वटेन एम्बुलन्स ना, एम्बुलन्स खूब कमी आसात. इतले सांगून सुद्दां ह्या हायवेचें काम जें आसा आजुनीक जाय तशी जायना आनी जाले कडेन ना. म्हणटरेक हांगा ते भशेन फॅसिलिटी आसपा जाय पूण ह्या हायवेचेर एक सुद्दां फॅसिलिटी ना. एम्बुलन्स ना ती ना, हॉस्पिटलांकय सारकी ना, रोकड्या काडटात मडगांव धाडटात. म्हणजे हांगा कित तरी फॅसिलिटी आसपा जाय. राज्यांतले अपघात उणे जावपाची लक्षणां दिसनात. समाज वावुरपी सांगतात ती वाडत वचपी आंकडेवारीचे संभाव्य कारण जावंक शकता. तांणी दिल्ल्यो ह्यो सुचोवण्यो. लक्षांत दवरा की काल एक भुरगे जे 21 वर्साचे भुरगे भायर सरलेले देवळान आनी चर्चीन वचपाक खंय पांय पडपाक की जॉब लागलो म्हणून आनी आज इमिजिएटली ताका कॉल वयता की तुजें चेडूं ना म्हणून. तुम्ही इमॅजिन करा आज जेन्ना एक्सिडेंट जाता पळय सगळ्यांक सांगता गोंयकारांक जेन्ना तुम्ही एक्सिडेंट जाता तेन्ना पळयता वचून पळयता आपलो बी आसा काय नाका म्हणून. लक्षांत दवरा सगळ्यांक आपले कन्सर्न असतात. पळयता काय ना सगळ्या लोकांक गोंयच्या लोकांक विचारा आपली गाडी काय ना गाडी तर कलर सेम दिसलेले आपली चेड्याची गाडी बी आसा काय म्हणून वचून पळयता. आणि त्याच्या नंतर आमकां दिसता की बाबा आपलो मनीस आसा पावतलो काय ना हे जाल्ले आसा सध्या प्रेझेंटली. कितें एक्सिडेंट सगळ्या कडेन वाडत चल्लेले आसात आणि सगळ्यांक मेन एक्सिडेंट कित्याक लागून खंयच्या कॅटेगरीचे लोक जाता की 18 वर्सां ते 30 वर्सांचे भुरगे आणि 55-62 सिनियर म्हणजे 70 इयर्साचे जे जाणटे आसा पळय त्या एजीचेर चड मॅक्झिमम फॅटल एक्सिडेंट जाल्ले आसा. कित्याक लागून जाल्ले आसा ते रिसर्च करपाची गरज आसा. सरकारान पळोवपाची गरज आसा. कित्याक हे भुरगे इमिजिएटली लायसन्स काडटा आणि ताच्या नंतर तो म्हाका दिसता लर्निंग लायसन्स आशिल्लो तो रिसंटली एक्सिडेंट जाला तेजे आणि जाता ते जाता मागीर कोणाक ब्लेम करपाचें. कितलेशे भुरगे गेल्ले आसा बाणास्तरी एक्झाम्पल तर सेट जाल्ले आसा की पयसो आसा जाल्यार आमी एक्सिडेंटान कोणाकूय मारूंक शकता कितले लोक मारूंक शकता. पयसो आसपाक जाय तो मागीर पयसो कॉम्प्रोमायज करपाक मागीर कोर्टान सुद्दां गेले पयली इनिशियल स्टेज मॅन्युप्युलेशन पुलीस करतले जर तर वयलो पावर आसा जाल्यार. हे एक्झाम्पल सेट जाल्ली आसा आणि हे एक्झाम्पलाक लागून आज कोणाकूच कोणाचो भंय ना. आज लक्षांत दवरा की फाल्यां सकाळी भायर वचत म्हणून हांव सांगता फाल्यां सकाळी कोणूय तर आमची भुरगीं भायर सरता जाल्यार भंय आसता की ती घरा कडेन पावतली काय ना म्हणून. कोणाय सोदपाचें हूम शूड बी ब्लेम कोणूय ब्लेम करपाचें. फक्त जेन्ना कोण मरता पळय तेन्ना पुलिसांक ट्रॅफिकान दवरता आल्कोहोल चॅक करपाक. आतां हांव आत्तां चॅलेंज मारता आतां बाणस्तरी आसा जाल्यार पळोवया काय ना कित्याक सिस्टम हॅज कंप्लिटली कोलॅप्स्ड. आणि म्हाका दिसता आज हो जो अत्याचार म्हाका गोंयान जेन्ना कोविडा टायमार आमी इतलो बंदोबस्त केल्लो पळय मरता म्हणून आज दिसाक एक भुरगो मरता मरे आमचो एक्सिडेंटान आणि अजून सिरियसनेस ना. ओके सो आयज एक्चुअली काळाची गरज आसा सरकारान खंय ना खंय तरी कायद्यान बदल हाडपाची आणि कायद्यान बदल हाडून मातशें स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची गरज आसा. तुम्ही जे कॅमेराज इन्स्टॉल केल्या न्हू फक्त ओल्ड गोवा हायवेचेर एक्सिडेंट जायना पर्वरी हायवेचेर एक्सिडेंट जायना. एक्सिडेंट सगळे कडेन जाता. 100 कोटी मोडलेले तुम्ही 5-6 वर्सां पयलीं आणि कॅमेराज घातलेले आणि आयज त्या कॅमेरांची परिस्थिती पळयत जाल्यार वांकडे अशें जाले. कितें जर सपोज ते कॅमेराज जर सारखे आसलेले न्हू कितें जाल्यार तुमकां तालावूय सारको सिस्टमॅटीक घालूंक मेळटलो आसलो. वतान थंय तुमकां ट्राफीक पुलिसांक रस्त्यार उबे रावचें पडचें नासलें. ओके ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्राफीक पुलिसांची जाता RTOची जाता आणि त्या PWDक सांगूंक सोदता तुम्ही जे रस्ते फोडून दवरल्यात न्हू 50% एक्सिडंट तेचे सेल्फ एक्सिडंट जातात. लोक हात पांय मोडून घेतात. GMCन वचून डेटा काडात कितले लोक पांय वयर करून बसलेले आहात आणि हात गळ्यान घालून बसलेले आहात. ते PWD मेन जबाबदार आहा. हेंच्यांनी सगळे कडेन वाट लावन सोडलेली आहा रस्त्यांची आणि ऑक्टोबर जाले काय डांबर पडूंक जाय मरे रस्त्याक मागीर न्हिदलेले आसतात तुमी जावं हिंगा कोण फॉल्टार आहा
रस्ते सारके ना, ट्रॅफिकाचे मॅनेजमेंट सारको ना. हेचेर गोवा बींग अ ट्युरिस्ट स्टेट, अल्कोहोल एंड आमचे अनऑर्गनायझड सेक्टर ड्रग्साचो आहा पळय तो, दीस इज द मेजर कॉज. ह्यो फ्रीली एबिलिटी ऑफ अल्कोहोल म्हणटा पळय ते, आनी हे लोकांक भायले लोक येतात आमचे, आनी मोदे आमचे थोडे लोक गोंयचे आहा पळय ते डिस्ट्रक्शन जाता. तेका लागून ह्यो गोंयान इंडियेचे सोड गोंयान हो ह्यो आमकां ट्रॅफिक लॉ एमेंडमेंट जावं, आमचो पब्लिकाचो ह्यो कंट्रिब्युशन आसूंक जाय. सजेशनां घेवन खंयचे बरें आनी हो स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेंट करपाचो. फायनूय हेंकां बरें हें करपाचें, आनी कन्फिस्केशन ऑफ व्हेकल हेचेर जायना. आमच्या कितें म्हणटा ते ही हेल्मेटांक आनी सीट बेल्टांक तेचेर हो रेव्हेन्यू जनरेटींग हेचेर आमचो हें जावचो ना. एकूच सांगता, लास्ट सांगता तुका, हे हेल्मेटांक पळय तलाव दिता तो हे फायना मारतात न्हू, तांकां एकूच सांगपाचें, इन केस ऑफ डेथ ऑर इंजरी बाबा हेल्मेट नासतना मेलो हें जालो जाल्यार फर्स्ट ऑफ ऑल तेंचेर एफआयआर करून ताका हें तेंचें इन्शुरन्स वो कितें आहा मेळपाचें न्हू तें बंद करपाचें. तेन्नाच सुद्दां फायना मारून हे हेल्मेटाचेर सीट बेल्टाचेर दॅट इज नॉट अ सोल्युशन. सोल्युशन इज खूंय ब्लायंड स्पॉट्स आहा, खूंय एक्सिडेंट प्रोन झोन आहा, तेजेर ते कंट्रोल करतलो हे पब्लिकाचें हें. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, सृष्टी अतानीकर आनी निखिल जल्मी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. दिवचले सरवण कारापूर पंचायत वाठारांत झाटये कॉलेजी कडेन आतां अचानक कांय नुस्तें विक्रेती दिसपाक लागल्यात. ताचो येरादारीचेर परिणाम जाल्ल्याचो कागाळी आयल्यात. पंचायतीन सगळ्या विक्रेत्यांक नोटीसो धाडून थंयच्यान उठपाक सांगला. नोटीसिंग आयकलें ना जाल्यार खर कारवाय जातली, सरपंच म्हणटा. सध्या रोड साईड वेंडर्स नुस्तेकार तशेंच हेर सामान तांचे सध्या मोठ्या प्रमाणात समस्या निर्माण जाल्या. तांच्या लागून एक्सिडेंटूय जाता. अचानकपणे कितें घेवपाक थारता आनी फाटल्यान येवपी जे गाडी आसा तांकांय बी त्रास जाता. अशी एक समस्या जे नुस्तें घेवन बसता झाट्ये कॉलेज सरवणा थंयसर सामके तांकां कॉलेज स्टुडंट्स तशेंच टिचर्स आसा तांकां तेजो वास सोंसचो पडटा. तशेंच माहिती दिल्या प्रमाण हांगासर एक्सिडेंटूय खुबशे जाल्ले आसा ते बसता त्या खातीर. हे जे नुस्तें विक्रेते आसा ते सांजचे 5 उपरांत बसतात, लेट नायट हांगा ते बसतात. तशेंच जे वेस्ट आसता तांचे ते सगळे झाटे कॉलेज तशेंच दुसरे कंपाउंड लागून आसा थंयसरूच उडोवन ते वता. त्या खातीर खुबश्यो घाणी मोठ्या प्रमाणात घाणी हांगा पसरलेले आसात. ताचो त्रास येरादारी करपी लोकांक तशेंच भुरग्यांक आनी थळाव्या लोकांकूच जाता. तांचेर कारवाय करपाचे संकेत थळाव्या पंचायतीन दिला, कारापूर सरवण पंचायत. तेन्ना आमी सरपंचाक कॉन्टेक्ट केलो, तांच्यांनी सांगलें की आमी पुलिसेंक तशेंच हेर यंत्रणांक तांचेर कारवाय करपाचे संकेत दिल्लेले आसा. आमी प्रिंसिपलाकूय मेळ्ळे पूण तांच्यांनी सांगलां की ते बी लेटर करतले तांचेर कारवाय करपा खातीर. पूण अजून पर्यंत तांचेर तशी सक्त कारवाय जावंक ना. ते सांजचे येतात, बसतात आनी आपलो वेवसाय करून वतात. पूण ताका लागून जे समस्या निर्माण जाता ताचेर लक्ष ना तेंचें. तेचेर आतां पंचायत तशेंच हेर पुलीस यंत्रणा कितें कारवाय करतले ती पळोवपाक जाय. तांकां उठयतले कित्याक खुबश्या जाग्यांचेर अशे वेंडर्स बसतात तांच्या लागून खुबशे एक्सिडंट सध्या जाल्लेले आसात. तांचेर कारवाय जावपाक जाय. जे साखळे बिचोले हायवे मेन करून सरवण ते बिचोले इंडस्ट्री पर्यंत जे फीश वेंडर्स, फ्रुट्स वेंडर्स आनी वेजिटेबल वेंडर्स बसता तांकां कंटिन्युअसली म्हाका दिसता आतां पर्यंत 7-8 नोटिश्यो सर्व जाल्ल्यो आसा ह्या 1 वर्सान कितें. आनी ह्यो नोटिश्यो सर्व करता आसतना हांव आमची जी स्टाफ MTS जे आसा तांकां हांवें पेट्रोलिंगाकूय सांगलेलें कितें. आनी सेकंड ह्याच पद्दतीन हांवें डेप्युटी कलेक्टर PWD रोड्स जांकां हायवे लागता, परत PI ट्रॅफिक सेल आनी स्टेशन PI हांकां हांवें लेटरां केल्ली कितें. आनी जशी लेटरां केली आनी पेट्रोलिंग केलें काय ते 15 ते 1 म्हयनो ते खंयच दिसना. परत येवन ते आसा तशें आपल्या जाग्यार बसता. आनी मेन करून जे झाटये कॉलेज आसा स्पीड ब्रेकर फीश वेंडरांचो तो एक जंक्शन जाल्लो आसा कितें. म्हाका पयर आमचे झाटये कॉलेजचे प्रिंसिपलांचो कॉल येयल्लो.
त्यांचे फोन येतात. हांवें लेटरां सगल्यांक सर्व केल्ली आसा. तितून चार कोण तरी वेंडर्स गावल्या. त्यांचे मोबायल नंबरूय घेतला आनी तांकां लास्ट फायनल इन्स्ट्रक्शनूय दिल्ले आसा स्टाफा थ्रू की हांगा बाबा विथ इमिडिएट एफेक्ट तुमी उठचे म्हणून. त्यांचेर एक्शन घेतलं कितें उखलतले हय पयर लेटर दिला आनी इमिडिएट तांकां सांगला इमिडिएट हांगासून उखला तुमचे आनी ह्यान फुडें तुमी बसो नाका म्हणून. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार आणि निखिल जल्मी. म्हापसा बाजारात लोकांचे उमाळे फुटल्यात. नाताळ लागीं पाविल्ल्यान गिरायकांनी बाजारात गर्दी केल्या. नातलांक लागपी वस्तू खाणां आनी हेर जिन्नस बाजारात सहजपणान मेळटा आशिल्ल्यान लोकांची गर्दी पळोवपाक मेळटा. म्हापशेचो शुक्रारचो बाजार हो पुराय गोंयभर फामाद असो बाजार. सगळ्या वाठारांतले लोक हांगा शॉपिंग करपाक येता बिकॉज ह्या बाजारात आमकां सगळ्यो जिन्नस जे आसा हे अवेलेबल मेळटा. चडशे लोक हांगा शॉपिंग करपाक येता. सध्या क्रिसमस लागीं पावला आनी क्रिसमसाक जे लागणारे साहित्य आसा ते सगळे जिन्नस ह्या आयच्या बाजारात आमकां पळोवपाक मेळ्ळे. क्रिसमसाक लागणारे क्रिसमस ट्री, स्टार्स तशे वेगवेगळे आयटम्स जे आसा ते आयज मार्केटान अवेलेबल आशिल्ले. सध्या म्हारगाय खूब वाडल्या तरी आसतना लोकांची आयज गर्दी आमकां ह्या मार्केटान पळोवपाक मेळटा. आयज क्रिसमसाचे आमी गोटे घेतल्यात, हावजीस घेतल्यात, मागीर क्रिसमस ट्रीज घेतल्यात. हे सगळे आमचे ओके ह्यो आमी करतात घरा. ओके थोडे गोटे आमी घरा करतात. सो कशें कितें गिरायक कशें कितें आहा? भयणीचो चेडो करता, भयणी भावाचो चेडू करता दारा. ओके आनी दारांचो हांव करता. सो लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आसा? गिरायक आहा आयज बरें आहा. आयज बरें आहा. मेन फ्रायडे क्रिसमस. ओके सो क्रिसमसाचे आनी दारांक कांय ना. सो रिस्पॉन्स लोकांचो बरो आसा. सध्या म्हारगायो खूब वाडला आनी लोक कशें कितें पळयता? बार्गेनींग बीन करपाक? बार्गेनींग करता लोक, बार्गेनींग करतात लोक. हे धाकटे स्टाराचे 300. ओके हे आमी घरा कडेन करता ते व्हडले आहा ते 1000 आनी दुसरे हे आहा ते 800. ओके सो हे तुवें घरा केला सगळें? आमी घरा करतात. भयण आहा, घोव आहा. ओके सो सकाळच्यान तुमी हांगा आसा. सो कसो कितें रिस्पॉन्स आसा लोकांचो? लोक येता. आयज बाजार आहा फ्रायडे मार्केटा तेका लागून आनी मंडेसान आमकां अलाव. ओके सो मंडेच्यान. सो क्रिसमस ट्री बीन कशें कितें रेट्स आसा? 7 फिटाचे 7000. ओके सो डिपेंडिंग ऑन फीट डिपेंडिंग ऑन लेंथ. ओके सो लोकांचो सकाळच्यान रिस्पॉन्स आनी सध्या म्हारगायो खूब वाडला. सो लोक कशें कितें बार्गेनींग बीन करता? म्हणजे सवायान तांकां कितें जाता ते आनीक सवाय दितात. The response is good for a first day in the market here, and Friday is normally when the people come to shop here in Mapsa. So yeah, all good so far. सो गेल्या वर्सा परस ह्या वर्सा कशे रेट्स बीन वाडला और सेम आसा? No, most of our stuff is handmade, so we keep the rate same, and it's all fixed prices. Ours is a fixed price. ऑलमोस्ट म्हणजे एक स्टार करपाक तुका एटलीस्ट 3 दीस लागतात. सो हे तुझे सगळे इको फ्रेंडली केला तुवें चडशे? इको फ्रेंडली म्हणजे फ्रेम इको फ्रेंडली, बट भायले घालता ते इको फ्रेंडली. पेपर घाली जाल्यार ओके नॉट लॉंग लास्टिंग, तेका लागून आमी क्लॉथ यूज करता. ओके सो कशे गिरायक बीन कशे कितें आहा सकाळचे? आतां सद्याक आयज फ्रायडे मार्केट म्हणून आहा, बट लेटर ऑन पळोवया. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. कुडतरी जिमखाना पंगडान अवर लेडी ऑफ ग्लोरिया एससीक हारायलो. 3-1 अशा गोल फरकान अवर लेडी ऑफ ग्लोरिया एससीक हार मानची पडली. नावेली रोजरी खेळामाळार जाल्ले मॅचीन कुट्टरी जिमखानान अवर लेडी ऑफ ग्लोरिया एससीक 3-1 अशा गोल फरकांनी हारायलो. कुट्टरी जिमखाना वतीन रॉयस्टन फर्नांडिसान गोल लायनीची सुरवात केली. राहुल शर्मान अवर लेडी ऑफ ग्लोरिया एससीक बरोबरी मेळवून दिली.
उपरांत कुट्टरी जिमखाना पंगडाच्या सुनील काटकर आणि स्वीडन बार्बोसा हांणी आनीक 2 गोल मारून जैताक आपोवणे दिले. गोवा 365 खातीर संदीप तुळेकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. राज्यात फुडले कितलेशेच दीस सुके हवामान उरतले, पूण आयतारा पावसाची शक्यताय आसा. सुक्या हवामानाक लागून फुडले 4 दीस हवामानाचो अलर्ट दिवंक ना. IMDच्या अदमासा प्रमाण 21 डिसेंबर मेरेन वातावरण सुके उरूं येता. शेनवारा कांय सुवातांनी धुक्या सयत नितळ मळब दिश्टी पडटले असो हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. तापमान 33 डिग्री ते 21 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. चालू आशिल्ल्या शियाळ्याच्या काळात तापमानाचेर कसलोच परिणाम जावंक ना. 21 डिसेंबर मेरेन सुके हवामान. आयतारा पडूं येता पावस. फुडले 4 दीस हवामानाची शिटकावणी ना. शेनवारा दव आनी धुके पडपाची शक्यताय. तापमान 33 डिग्री सेल्सियस आनी 21 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.